मार्ना शिवोलेच्या एका बंगल्यात बेडरूमाच्या जनेलाचे जाळे कापून अज्ञात चोरांनी 14,70,000 रुपयांची भांगराची वस्ती आणि 3,15,000 रोख रक्कम फारायली। या प्रकरणात हणजुणा पोलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। ही घडणूक बुधवारा मध्यानराती 12:30 ते सकाळी 6:30 मजगती घडिल्ल्याचो पोलिसांक दुबाव आसा। हे विशीं बंगल्याचे धनी सार्थक राजेश कुमार गुप्तान पुलिशेंत कागाळ केल्ली। चोरयेच्या वेळार कागाळदाराचो आवय बापूय न्हिदिल्ले। ह्या चोरये विशीं तांकां कांयच कळ्ळें ना। सकाळी उठल्या उपरांत तांकां घरांत चोरी जाल्या हें कळ्ळें। बुधवारा रातीक जाल्ली मान्य आनी त्या तेंच्यांनी म्हाका पुलीस कंप्लेन म्हाका केला आनी ते आतां हांव मागतालो आसलो कितें PI लागीं मातशें एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग वाडोवपाचें आनी जे मान्यच्या एरियान मातशें कितें चालू चोरयो जाल्यो त्यो मातशें पेट्रोलिंग वाडोवन मातशें कितें तें करपाचें तेंच्यांनी PI डिटेल कितें रातची कितें जालें म्हूण आयकलां। आतां डिटेल सारकी म्हाका कांय खबर ना, तें डिटेल सारकें तुका पुलिसूच सांगतले। पूण रॉबरीज कितें मातशें पेट्रोलिंग तर चड बरें वाडयलें जाल्यार बरें जावपाचें, कित्याक खालाय मातशें कोण कोण बसता तें ओडपाक वा तेंचेरूय मातशें पुलिसांनी मातशें दवो धरूंक जाय। शेकारां आमचे हेल्यान आमी इग्रेज वाड्याचेर खाला खूब जाण येतात, कोण चेडे चेडवां कोण ओडपाक आनी पियोवपाक। सो मागतालो आसलो PI मातशें एक्स्ट्रा स्टाफ वाडोवन मातशें पेट्रोलिंगूय वाडोवन